सगळ्यांक तुमकां मायेमोगाचो येवकार. आयज हे माचयेर येवंक म्हाका चड धादोसपण लागता. सो आतां मिटींग आमची सांगिल्ले परी चालू करपाचो वेळ पावला. सो सगळ्यांत पयलें आमी आसात ती सुवात एक पवित्र सुवात म्हणल्यार जाता आझाद मैदान. हेची हिस्ट्री सांगची म्हाका चडशी व्हडली गरज ना. दर एक गोंयकार ह्या आझाद मैदानाचो अणभव जाणा. सो ह्या आझाद मैदानाचेर हे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर आमचे जाणट्यांनी आपले त्याग केल्यात. सो त्यांचो त्यागाचो उगडास करूंक आमी तांकां फुलां भेटोवंक आमच्या मानेस्ता लागीं हांव मागतां. तांकां फुलांनी तांचो आमच्या त्याग केल्ल्या आमच्या गोंयकारां पासून सगळ्यांनी खुर्चे वयले उबे रावन तांकां मान दिवंक उबी रावया. त्याच बरोबर तांच्या आत्म्याक शांतीची फावो जावंक 1 मिनट आमी ओगेपण सांबाळुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव मागतलो आसलो इतलो तुमी मोलादीक वेळ काडून हे सुवातेर तुमी आयल्यात आझाद मैदानाचेर. जायते आमचे भाव भयणो जे फाटल्यान ते सोफाचेर बसले आसात तांचे लागीं उपकार करून मागता मातशे फुडें येवन तुमी खोदेलीचेर बसका घेवची. मातसो उपकार करून आमी गोंयकार एकवट ना कांयच करूंक आमी शकचे नात. सो उपकार करून मागता आनी एकदां जे कोण फाटीं आसात ताणें आपली बसका घेवची. आमच्या शिपडपणाचो हे भायल्या लोकांनी फायदो घेतला. सो आमी शिपडलोली जावं नाय. आमी एकवट दाखोवया तांकां. उपकार करून मागता दर एका लागीं बसका घेवची. आयज म्हाका व्हड खुशी भोगता हे माचयेर उबो रावन थोडीशी म्हजी उतरां तुमकां सांगोंक आनी हांव म्हज्या आमच्या इश्टांक ज्यांच्यांनी म्हाका फावो केला ही संदी दिवन तुमकां 2 उतरां सांगोंक उक्तावणी करूंक तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आदींच फुडें तुमी आमचें म्हजें कितें वयर सकलां जालें जाल्यार तुमी समजोन घेतलें म्हणून हो प्रोग्राम होस्ट करूंक हांव सजमतां. हांव आनी एकदां मागतलो आसलो दर एका हांगासर हाजीर जाल्ल्याक एक पावटी सगळ्यांनी खुर्चे वयले उठूंक एकूच पावट मागता सगळ्यांक. आनी तुमचो हात वयर काडात हो आनी फाटल्यान दवरात आनी तुमचे फाटीचेर थापटां मारात. कारण एप्रिशिएट गोंय राखपाक आयल्यात हांगा. वालोर तुमकां कोणाचीच पर्वा करिनासतना हे सरकाराची पर्वा करिनासतना तुम्ही आपल्या तोंड दाखोवंक हे भाशेर आयल्यात. वालोर ही क्रांती करूंक तुम्ही आझाद मैदानार आयल्यात. जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां शिकयल्लें
हीच क्रांती आयच्या दिसा सुरवात करतले ती आम्ही जिवीत उरतले ही आम्ही आयज आमकांच आश्वासन करूंक जाय. आता बसका घेवची खालसांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. चड वेळ ओगडाय नासतना आमचे मदें उलोवप सुरू करतले आमचे हांव मागतां आमची भयण मनीला शिरोडकर हाचे लागीं माचयेर येवन ताणें आपली 2 उतरां तुमकां सांगची. आमची जे सुवातेर आमी आयज आयल्या ताका एकूच कारण म्हणल्यार म्हादय. ही आमची माय आसा, आमची आवय म्हादय. आमचो नारो जावं दी. म्हादय आमची माय ती आमकां जाय. म्हादय आमची माय ती आमकां जाय. हो नारो उरतलो सदांच. सो हांव मागतलो आसलो तोंडांतल्या तोंडाकूच म्हणोवचें न्हय, तुमच्या काळजांतलो उज्याचो धगधग जो शिजता म्हादयच्या मोगाक लागून, आमच्या आवयच्या मोगाक लागून, तो आयज आमकांच घडून येवं दी. ह्या दळिंदरांक दाखोवन दी. वो आवाज तुमचो असेंब्लीत पावूंक जाय. सो हांव म्हणटा म्हादय आमची माय. म्हाका दिसता ही मिटींग सुरवात करचे पयलींच आमी बंद केल्यार बरी म्हूण. तुमच्या काळजांतले दगदग भायर सरूंक जाय. ना जाल्यार हे मिटिंगेक कसलोच कारण ना. म्हादय आमची माय. मोठ्यान जावं दी. म्हादय आमची माय. काणकोणच्या तावडकाराक पासून आयकूंक आनी एकदां जावं दी. म्हादय आमची माय. मनीला गोंयकारांचे अस्तित्व राखो मायभुयेची अप्रू राखो राखण देवाचे तुमोल राखो तुवारी साळ मदय वाचोया. आमची माधय, आमची माधय, आमची माधय, आमची माधय. जाय जाय आमका जाय आमची माधय. जाय जाय आमका जाय आमची माधय. देव बरें करूं. हांव मनीला शिरोडकर, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी RG मेंबर. तर हांव एक हाऊसवायफ, पार्ट टायम जॉब करता तो वेगळी गजाल, पूण हाऊसवायफ. सकाळ उठता तेन्नाच्यान रातची न्हिद पर्यंत आमकां उदकाची गरज आसा. आसा काय ना? तर हें उदक आमकां सद्या हें उदक 4-4 दिसांनी येना. 4-4 दिसांनी नळा उदक येना. आनी जर एकदां खबर आसतात एकदां पंचायतींतल्यान बी येता की उदक आसचें ना, भरून दवरपा मेळटा. एकदां खबरूच आसना आनी आमकां संवय जाल्ली आसा उदक भरनासतना दवरपाची, जाल्यार एक प्यालो सुद्दां च्या करपाक एक दीस उदक आसना. तेन्ना त्या दिसा जी आमची हालत जाता हीच हालत आमची फ्युचराक जावपाची आसा. तुमकां खरें दिसता हांव उलयता तें? हीच हालत आमची फ्युचराक जावपाची आसा. म्हाका जाय आमी जल्मान येतात तेन्नाच्यान उदक वापरतात ते आमची हस्ती उदकान सोडटात तेन्ना सुद्दां ती उदकानूच सोडची पडटा. आमच्या हिंदू धर्मान मेले उपरांत आमची हस्ती उदकान सोडटात. ती जर आमची हस्ती उदकान सोडना जाल्यार आमी आमकां हें मेळना, शांत मेळना, आमी आत्मा शांत जायना आमचो. जाल्यार ते कोण खंय मंत्री आसा पळय तांकां हांव सांगपाक सोदतां, तुमी बीन तो आसा पळय तो आमचो गोंय राखता तो खंय कोण आसा ताका हांव सांगपाक सोदतां की बाबा तूं मरतगीर तुजी तरी हस्ती उदकान सोडपाक आमचे कडेन उदक आसतलें काय? हां, हें उदक आज आमचे कडेन आसा पूण सारकें ना. एक घरान उदक येता जाल्यार दुसरे घरान उदक आसना. दोंगर जे आसा आमचे थंय आमकां उदक मेळना. लोकां खातीर टँकर मागोवचे पडटा. एकट्या टँकर मेळना. रस्त्यार कितलेशेच किलोमिटर वचून तांकां उदक हाडचें पडटा. हें राजस्थान न्ही, हें गोंय आनी हांगे गोंयांत अशें घडटा. तर आमचे CMाक खबर आसपा जाय आशिल्लें कितें की आपल्या घरानूच उदक सारकें ना जाल्यार आपूण हें उदक वचपाक कशें दितलो, तेजेर कितें तरी आवाज काडटलो, पण तो काडना. पूण आमचे सारकी आमी घरांतली बायलो ज्यो आसा तांकां आमी आज तुमी वचून 4 जाण बायलां सांगपा जाय
एकटे हांगा आयले जाल्यार 4 जाण बायलां तुमी रेडी करपाक जाय आनी सांगपाक जाय की हे उदका लागून आमकां कितली त्रास जावपाचे आसा. आज आमी उदक एक एक पेलो पिता, घरची उदक पिता. फुडाराक जर आमचे कडेन उदक ना जाल्यार आमकां ते बिसलरी बॉटल पिवची पडटली. आनी बिसलरी बॉटल पिता आसतना कितें जातलें, फुडें ह्यो कंपनी, बेवरेज कंपनी, कोकोकोला, पेप्सी आनी कोण कोण आनी बाकीचे सुद्दां कंपनीज आसा तांकां खुबशें उदक जाय पडटा. आनी भायले लोक आसा तेय बी आमचें उदक घेता. जर आमची जर नदी आमचे कडेन ना जाल्यार तेय लोक उदक घेतले आनी आमकांय उदक आसचें ना, पयलीं नासताच. आनी त्यो बिसलरी उदक आज ते 10 रुपया 20 रुपया बॉटल ती 80 रुपया जातली, 200 रुपया जातली. आमचे कडेन ना हांगा धड काम आनी आमी उदक घेतली खंयची मागीर. पडटा तुमकां? ही सिरियस गजाल आसा. ही गजाल आमी बायलांनीच आमच्या घरांतल्यान सुरवात करपाक जाय. भुरग्यां कडल्यान जाणट्या पर्यंत हें समजोवपाक जाय, शेजाऱ्यांक समजोवपाक जाय, सोयऱ्यांक समजोवपाक जाय. तेन्नाच खंय तरी आमची मादय आमकां परत मेळटली. आज आमी हांगा आयल्या आमकां खंय तरी पुळको आसा आमच्या आवयचो म्हणून, पूण घरा कडेन रावल्यार तांकांय आसा. थोड्या जाणांक येवपाक मेळना, पूण जे कोण तुमकां ना ते वयल्यान ते जाल्ले आसा ना तांकां 4 जाणांक समजोवपाक जाय की हें वयल्यान जालें पळय ते 500 रुपया. आमी जे मत मारल्या 500 रुपया घेवन तेजो परिणाम हो. तेणी 500 रुपया तुमकां दिले आनी ते सच्या आमची नदी व्हेली. कितें बरें केलें तेणी? तांकां समजया हे 500 रुपया घेवन तुमकां तेणी काळखान दवरून ही नदी आमचे कडल्यान घेतल्या. किती फायदो केलो आमी? 500 रुपये घेतले, ते येता तेंची वाटेर फुलां वळयलीं, तेंच्यो आरती काडल्यो. हांव एक एक बायलेक विचारपाक सोदतां, आमी घरान घोवा कडेन कितली झगडी करता. 2-2 दिसांनी आमची झगडी आसता. परत आमी दोगांय एक जाता तेन्ना आमी तेंची आरती काडटा. पूण मंत्री येता जाल्यार तेंची कास बीस मारून आमी आरती काडपाक वयता. कित्याक म्हणून? कितें फायदो? उजो. ही गजाल, ह्यो गजाली इतले बारीकसाणेन तुमी 4 जाणां शेजाऱ्यांक समजोवपाकूच पडटल्यो. जे कोणाक खबर ना तांकां तुमी जागृत करचेच पडटले. हे आमकां फटयल्लें आसा. आज आमचे बरोबर आजी आसा म्हणून आज आमकां कितें तरी कळटा. बाकीचे लोक जे आमचे बरोबर ना तांकां तेंच्याच जे कोणी तेणी तांकां मतां मारल्या पळय तेणी तांकां अंधारान दवरलें आसा, काळखान दवरलें आसा आनी कितें करता तें तांकां खबरूच आसना. पूण आमकां खबर आसा आमकां फुडें वचून कितें करपाक जाय तें. मुद्दम परतून सांगता तुमकां, घरान शेजाराक आनी वाड्यार तुमी एक मनीस, बायल मनीस हेजो तुमी सगळ्याक प्रचार करपाक जाय की हेजी जागृताय करपाक जाय की आमची मादय गेल्ली आसा ती आमी परत हाडपाक जाय. जातलें तुमचे कडेन? उजो उजो. आमची मादय, आमची मादय जाय म्हणजे जाय. आमची मादय आमकां जाय. जाय म्हणजे जाय. जाय म्हणजे जाय. जाय म्हणजे जाय. आमची मादय आमकां जाय. उजो. देव बरें करूं. काळजांतल्यान आमचे भयणीक मनीला शिरोडकार काळजाचे कलायतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज भरपूरशें शिकचें आसा आमचे भयणीच कडल्यान. ही कस्तुरी हातीक कांकणां घालपाची. पूण आमचे जेन्ना एसेंब्ली चलता तेन्ना आमचे बायलांक हे इन्सल्ट करतात. आमी हातीक कांकणां घालता, बायलेक कांयच करूंक जायना. पूण एक हातीक कांकणां घालपाची बायल ह्या मैदानार येवन ही परगट करता आपल्या गोंय राखोवंक. ह्या दर्दिऱ्याक एक लॉक दिसूंक जाय आनी ही मॅसेज एक कुट्टरेच्या दर्दिऱ्याक पावोवंक जाय. बायलां विरोध उलोवपाक कांय 10 पावटी चिंतूंक. भयणींचे बरी सांगलां फुलां मारची गजाल हांवें आनी कांय उद्गारचें ना. तुमी तें समजून घेवचें. फुलां खंयच्या जाग्यार वचपाक जाय आनी कोणाक घालपाक जाय ती अदीक करून बायलांनी हें समजुचें. कित्याक भयणीन सुटावणी करून सांगलां. आमचे उजवे वाटेन उदक दवरलें आसा. उजवे वाटेन कोणाकूय ताण लागल्यार ताणें पिवचें. आनीक आमी मातयेची आयदनांत उदक दवरलां आनी मातयेची कापां दवरल्यात. प्लास्टीक आमी यूज करचें ना. कारण एक आयज जावन
आमी एक निश्चित एक प्लेज घेवया की आयज सावन आमी प्लास्टिकाक विरोध करूंक आनी उदकाचो सांबाळ करूंक, उदकाचो उजवाड करचो न्ही आमी, उदकाचो जाता तितलो सांबाळ करूंक. त्या कारणाक लागून प्लास्टीक यूज करचें न्हय म्हणून आमचो तो मातयेचो हें आसा तो वयर काडून पिवचें, कोणेच तोंड लावचें न्हय. आनी हे परी आमी सृश्टी सांबाळची. दोनूय बाजूनी आमी दवरलां. हाजे मुखार गेल्यार आमी आमचे भुरगे डोनेशन बॉक्सां भोंवडायतले. आमी हक्कान मागतात आमकां डोनेशन जाय, आमकां पयशांची गरज. ही मांडावळ करूंक आमकां पयशांची गरज लागता आनी आमकां पयशे सामान्य मनशा कडल्यान जाय. आमकां पयशे हे लॉबी कडल्यान नाकात. सो सामान्य मनशाक कितलेच जावं तुज्या उदारपणान आनी एक गोंयचे पासत पयशांचो बेउपयोग आमी तर करतात जाल्यार चवकशी करूंक कडी तुमकां मेळची ना. पूण ताची चवकशी रुपयाची, एक रुपयाची देवाक चवकशी आमचे कडल्यान घेतलो. उदारपणान एक गोंयचे पासत आनी हो खर्च उठावपाक आमी आमचे भुरगे बॉक्सां भोंवडायतले. जायते दळिंदर आमची विरोध जायते उलयतले. बॉक्सां भोंवडायतात, पयशाचे डोनेशन कलेक्ट करतात. हे लाचारी, हे गोंयचे पासत कांयच करचे नात. हे आमी मानून घेवंक जाय. तांकां गोंयचें कांयच पडोवंक ना. हाजे फुडें वचून आदी आतां आमचो दुसरो येतलो म्हणटात तो विरेश बोरकरा लागीं आमचो आरजीचो MLA सगळोच एकलोच बाबडो आसा, ताका सांगात ना दुसऱ्याचो कोणाचो. पूण नॉर्थ टू सावथ जायते बाबडे तेजे फोन करतात आनी ताका जाय तो स्थोकस घेवचो पडटा. कित्याक ताका सांगात दिवपी आनी दुसरो कोणूच ना. गोंय साल्वार करपी आनी गोंयचे पासत झुजपी एकूच हे ओपोजिशन म्हणटा तें बेश्टें नांव जाल्लें आसा गोंयचे असेंब्लीक. सो हांव मागतां वेळ वगडाय नासतना बाब विरेश बोरकारा लागीं हे पवित्र माचयेर येवन ताणें आपली काळजाची भावना तुमच्या मुखार दवरची. मादय आमची माय. बंद करुया मिटींग. मादय आमची माय. नट्टांक जावं दी, तेकाय उर्बा येवं दी आमचे MLA. मादय आमची माय, मादय आमची माय. गोंयकारांचे अस्तित्व राखूंक मायभुयेची अप्रू राखूंक राखण देवाचे दोंगर राखूंक सुवारी साळ मादय वाचोया आमी, सुवारी साळ मादय वाचोया आमी. आमी सगळे मेळून, आमी सगळे मेळून, आमी सगळे मेळून. गोंय कोणाचे, गोंय गोंयकारांचे, गोंय कोणाचे, गोंय गोंयकारांचे, गोंय कोणाचे. हॅलो. देवी महालक्ष्मीक नमन करून, आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेटाक नमन करून, श्री मारुतीरायाक नमन करून, आमचे जे राखणदार आसा गोंयांत जितले राखणदार जेंचे शक्तीन आयज हांव हांगा उबो आसा, तशेंच ज्यांच्या शक्तीन प्रत्येक गोंयकार हांगा बसलेले आसा, उबे आसा, तांकां नमन करून, आमची आवय, आमची माय मादय देवीक नमन करून आनी तुमकां सगल्यांक समस्त गोंयकार जे आयज आपल्या आवयक लागून, आपले मायक लागून, आपल्या गोंयाक लागून हांगा उपस्थित आसा, तांकां माय मोगाचो येवकार आनी काळजाच्या खोलायच्यान तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. कारण एक ल्हानशा उल्यान आयज तुम्ही प्रत्येक जाण एक रुपया दिनासतना फक्त आपणाच्या आवयच्या मोगान, या गोंयच्या मोगान, गोंयकारांच्या मोगान हांगा एकजूट येयल्ले आसा म्हणून पयलूच तुमकां ताळयांचो गडगड जावचो.
आमचे विधानसभेचे इलेक्शन जाल्यार आता 8 महिने जाले. तुम्ही पहिले आसतले खुबश्यो घडणुकी चालूच आसा, खुबश्यो घडणुकी जाता. पण सगळ्याकून व्हडली जी ह्या काळाकान जी घडणूक जाल्या ती म्हटली आमचे आवयची, आमचे मादयची. 1980च्यान हो जो मादयचो डिस्प्यूट आसा हो चालूच आसा. कितलेशी सेशन्स जाले, कितलेशे भाशणां जाली, कितलेश्यो कविता जाल्यो, कितलीशी बिर्याणी खाल्ल्यो आनी कितलीशी नाटकां केली. मात खंयच्याच जो पक्ष आसा तेंच्यांनी हो जो डिस्प्यूट आसा तो खोलायेच्यान पळोवन एका खंय ना खंय गोंयकारांक जो हक्क मेळपाक जाय आसलो तो हक्क आजून पर्यंत मेळोवन दिल्लो ना. तुम्ही म्हाका इतलेंच सांगा, आयज खूब जाण म्हणटा युनायटेड ऑपोजिशन, युनायटेडली फायट करपाक जाय, सगळे खूब कितें कितें म्हणटा. म्हाका एक उतरान जाय तुमचो आवाज. पयलू म्हणजे जो पक्ष आसा, जो रुलींग पक्ष आसा, डबल इंजिन म्हणटा. एक इंजिन खंय आसा? एक इंजिन दिल्ली, एक इंजिन गोंयान. डबल इंजिन सरकार. जो सरकार चेंज जायत रावता म्हटल्यार कितें यू टर्न मारीत रावता. पर्रेकराच्या टायमाच्यान हो सरकार नोन आसा यू टर्न मारपाक. आसा काय ना? ज्या सरकाराक मॅन्डेट गावल्लो गोंयानूय आनी सेंटराकूय मॅन्डेट गावल्लो तो सरकार बीजेपी सरकार. बीजेपी आमची माय भूंय राखपाक शकता? थोडेच जाण म्हणटा अजून पर्यंत आवाज नेटान येना. आयज गोंयची बीजेपी एक उलयता, कर्नाटकाची बीजेपी एक उलयता, सेंटर बीजेपी एक उलयता काय ना? आयज तेंचे जो प्रदेश अध्यक्ष आसा सदानंद तानावडे तो म्हणटा की रेझोल्युशन घेवपाक जाय पंचायतीन. केन्ना म्हणटा? जेन्ना सेंटराच्यान CWCन DPR जो दिला, जो क्लियर कट DPR दिला कर्नाटका सरकाराक की तुम्ही आमचे उदक यूज करपाक शकता, तेन्ना जावन हो उठलो. हेच्या पयलू सगळी आरती करप आनी खंय नाचप, सगळे फुगड्यो पळोवप, सगळे कार्यक्रमाक सगळ्याक आसताले. हेच्या पयलू पंचायत पासून ते अजून पर्यंत तेंच्या 73rd 74th जो अमेंडमेंट आसा, जो पावर पंचायतीक दिवपाक जाय, हो अजून पर्यंत ह्या सरकारान केल्लो ना. आनी तेंचोच जो मुखेली आसा, बीजेपी सरकाराचो मुखेली आसा, तो म्हणटा की पंचायतींनी जावं म्युनिसिपल कावन्सिलान CCPन रेझोल्युशन घेवपाक जाय. जावं सरकार आसा कित्याक? हो जो बीजेपी 33 आमदारांचो जो बीजेपी सरकार आसा हो आसा कित्याक? कित्याक आसा? तुम्ही सारखे सांगले. तेंचोच मिनिस्टर म्हणटा, मिनिस्टर फॉर पंचायत मॉविन गुदिनो हो म्हणटा जो स्टेटमेंट त्यांच्याच मुखेलीन केला तो फोटिंग मिनिंगलेस. तांकां मातशें तांकां फोटिंग म्हटल्यार राग येता आसतलो. हांव सांगता मिनिंगलेस. पेपराचेर आसा, सगळे चॅनलांचेर आसा. तेंचोच आमदार, तेंचोच मिनिस्टर. म्हाका दिसता तेंच्या भितर कितें मिसकॉर्डिनेशन जाल्लें जावं कितें जाल्लें कोण जाणा, तोच म्हणटा मिनिंगलेस म्हणून. सो असलो जो सरकार आसा, आयज सरकाराचेर बडी पडपाक जाय. आयज तांकां गोंयकारांचो जो आमदार कोण निवडून येता तांकां उलोवपाक पासून दिवपाचो रायट दिना. आयज डेमोक्रेसी जी तुमी सगळ्यांनी म्हाका थंय निवडून हाडला, जो विधानसभेन पावयल्लो आसा, ज्या विधानसभेन आवाज करपाक जाय, आयज आमकां हांगा स्टेजीर येवन आवाज करचो पडटा. कित्याक? हो जो सरकार आसा तो सरकार फक्त आपणाची पोळी भाजपाक सोदता. इलेक्शन कॅम्पेन चालू केल्या. खंयची? गोंयची न्हू, गोंयची इलेक्शन कॅम्पेन न्हू. ही इलेक्शन कॅम्पेन खंयची आसा? ही इलेक्शन कॅम्पेन खंयची आसा? आनी तेंचोच कॅम्पेनिंग करतलो. आनी हितून सहभागी कोणाक करता म्हटल्यार गोंय आमची आवयक काबार करून, आमच्या आवयक विकून कॅम्पेनिंग कोणाची? बीजेपीची कर्नाटकान. म्हटल्यार आमी उदकाक रडपाचे.
आमी उदकाक रडपाचे. सो हो जालो बीजेपी पक्ष. दुसरे म्हणटा युनायटेड ऑपोजिशन. दुसरे कोण आसा? कोण आसा? काँग्रेस. जे काँग्रेस गोंयांनी असले, दिल्लीय असले काय ना? जे काँग्रेसाचो मुख्यमंत्री गोंयांनी असलो, त्यांचो PM दिल्ली असलो काय ना? हेंच्यांनी इतली वर्सां कितें केले? 1980च्यान हो डिस्प्यूट चालू आसा. इतली वर्सां केले कितें? काय करूंक ना. आणि सेम काँग्रेस जशे बीजेपी करता, सेम काँग्रेस वचोन खंय? सेम कर्नाटकान त्यांची सेम कॅम्पेन चालू आसा की आम्ही तुमकां म्हादय दिता कर्नाटकाक, आम्ही तुमकां 3,000 करोड दिता, आम्ही तुमकां 500,000 करोड दिता कन्स्ट्रक्शनाक. सो सेम कॅम्पेन चालू आसा. हे काँग्रेस वाचोवंक शकतले? हय काय ना? तिसरे कोण उरले? आप. सो आता तुम्ही ते सांगा. आपूय सेम हांगाय आसा, दिल्ली आसा तेंचे, कर्नाटकाय आसा तेंचे. त्यांचो जो हे आसा तो कर्नाटकाय आसा. आप करू शकतले? फुडें उरले कोण? TMC नॅशनल पार्टी. ती हांगा येयल्ली. एक काळ खंय कसलो काळ म्हाका खबर ना. तो आतां खंय काळ आसा तो खबर ना. आयज त्यांचोच जो डिस्प्यूट आसा झारखंडा कडेन, वेस्ट बेंगॉल आनी झारखंडा कडेन, तोच सॉल्व करूंक जायना. ते हांगा येवन करतले? आमी चिंतपाक जाय. आयज नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीन कितें केल्लें आसा ते गोंयचे? सगळे येवन फक्त भाशणां दिता. हांगा तेंचे एक भाशण, थंय तेंचे एक भाशण. हांगा ते रेडी करता, थंय एक रेडी करता. खूब जाण आमकां पॉयंट आवट करता. खूब जाण आमकां सांगता की तुमी कित्याक युनायटेडली वचना, तुमी कित्याक उलयना युनायटेडली मेळोन, कितें उलयतले? फाल्यां तांकां वयरसून मेल येतली, वयरसून लेटरां येतली, बाबा तुमी हें उलोवनाका, चूप राव, ओगी रावा. तेंच्या वांगडा कोणाक ओगी रावचो पडटलो? तेंच्या वांगडा कोणाक ओगी रावचें पडटलें? समज हांव युनायटेडली रावलो, तेंच्या वांगडा कोणाक ओगी रावचो पडटलो? सो हो प्रश्न सामको गरजेचो आसा. जे आयज चलयलां गोंयकारांक डिवायड करपाचें, गोंयकारांक युनायट करपाक जाय, हो प्रश्न फक्त विधानसभेच्या आमदाराचो पुरती ना. हो प्रश्न प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. हो जीवन मरणाचो प्रश्न आसा. हो आमच्या उदकाचो प्रश्न आसा. ही लायट ना जाल्यार आमी जिते रावंक शकता, उदक ना जाल्यार जिते रावंक शकता? गोंय राखपाक ही मायभूंय राखतात. हो जो पर्यावरण दिल्लो आसा, हो जो वेस्टर्न घाट, जी सह्याद्री पर्वत म्हणटा आमी, हो हेची हिस्ट्री तुमकां खबर आसा? जी आमची माय, जी म्हादय येता, हेची हिस्ट्री खबर आसा? जो सह्याद्री पर्वत आसा तो हिमालयाकून ओल्ड आसा, हिमालयाकून पयलूचो आसा. 36 जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट म्हणटा, म्हटल्यार ग्लोबल आख्ख्या वर्ल्डाचो हितून हो काउंट करता. हो हॉटस्पॉट काउंट करता, हितून म्हादय नदी काउंट करता. हो जो मुवमेंट आसा, हो मुवमेंट फक्त म्हादय नदये पुरती ना. हो मुवमेंट आसा तो आमच्या उदकाचो मुवमेंट आसा. हे आमचें उदक अस्तित्वाचो लढो आसा. समज आमकां उदक हांगा मेळना नाल्यार हांगा लोक जगपाक शकचे ना. गोंय नश्ट जातलें, गोंय डेजर्ट जातलो. तुमी इतलेंच चिंता, डेजर्ट जातलो. कारण हो जो पर्वत आसा, हो जो आमची वेस्टर्न घाट्स आसा, हेका लागून गोंय पॅराडायज आसा. गोंय इतलें सोबीत आसा. हेका इकोलॉजिकल मुवमेंट आसा, इकोलॉजिकल इम्पॅक्ट आसा, जो व्हेरी इम्पॉर्टंट, सगळ्यांकून गरजेचो आसा. थंय कितलींशीं जनावरां आसा. आयज आमी आमचे चिंतता आसतले, बट त्या जनावरांचे कोण चिंतता? त्या झाडांचे कोण चिंतता? आयज हांगा सगळे पॉलिटिक्स चालू आसा, मात पर्यावरणाचे कोण चिंततलो? आमकां जेन्ना इफेक्ट जाता, जेन्ना टॅपान उदक येना, तेन्ना आमकां कळटा उदकाचो त्रास कितलो आसा तो. तेन्ना म्हाकाय कळटा, म्हाकाय खुबशे फोन येता उदकाक कितले तळमळटा ते. आतां तितली हालत आसा. समज हें उदक आमकां येना, समज म्हादय न्हंयच्यान आमकां उदक येना नाल्यार हेचो कितलो इम्पॅक्ट जातलो तुमकां खबर आसा? आयज गोंयान 68%, आख्ख्या गोंयभरान 68%
म्हादय जो बेसीन आसा तेजेर डिपेंड आसा. म्हटल्यार म्हादयचे जे फाटे आसा प्रत्येक गांवांनी पावल्ले आसा, कितलेशे गांव कवर जाता तितून हे म्हादयचे फाटे थंय पावल्ले आसा. आनी 68% जे गोंयचे लोक आसा ते म्हादय न्हंयच्या सहभोंवतणी आसा. म्हटल्यार तुम्ही चिंता कितलो इम्पॅक्ट जातलो तो. थोडे म्हणटा नॉर्थाक प्रॉब्लेम आसा, सावथाक ना. तेवूय सांगता तुमकां, खूब जाण तेवूय उलोवपाक लागलेले आसा. 81% नॉर्थाक तेजो हें आसा, 48% म्हटल्यार ऑलमोस्ट 50% सावथाक आसा. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले कितलो इम्पॅक्ट आसा तो. गोंय काबार जातलें. उदक इल्लेशें येता ते खंय खंय पावयतले, खंय खंय डिस्ट्रिब्यूट करतले, खंय खंय हरकल जल करतले. आयज हरकल जल आयज थंय तुमी वचून पळया कितल्याच कडेन उदक आसना. आमचे स्वताचे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाजें उदक सारकें आसना. आयज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना आमी डेटा काडून पळयलो प्रत्येक मतदारसंघान 2 MLD उदकाची कमी आसा. उदक जे पावपाक जाय 2 MLD हे सायडीन घुंवड येता, ते सायडीन घुंवड येता, तेका पावयता, हेका पावयता, ह्या हॉटेलाक पावयता, त्या बिल्डिंगेक पावयता. पावयता काय ना? त्रास कोणाक जाता? जे मूळ गोंयकार आसला तांकां त्रास जाता. जे पयलुच्यान आसा तांकां त्रास जाता. उदक हांगा थंय पावत रावता, इफेक्ट आमकां जाता, प्रत्येकाक जाता इफेक्ट. जाता काय ना? हो कित्याक लागून जाता? कित्याक हांगा डायवर्जन चालूच आसा. इतले गरजेचे जे उदक आसा आयज आमी स्वता चिंतपाक जाय हेजो उदकाचो उपयोग कितें आसा तो. उदक राखूंक जाय आमी. आनी हे म्हादय पुरतीत न्हू, आमी जेन्ना उदक यूज करता तें उदक आमी सांबाळून यूज करपाक जाय. बेश्टेच खंयच्या खंय यूज करूंक उपकारना. हे आमी स्वता ठरोवपाक जाय आयचे दिसा की आमी जे उदक आसा तें सांबाळून यूज करतले. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी 2 MLD म्हणटा, आयज तुमकां थोड्यांक खबर आसची ना की 2 MLD म्हटल्यार कितें. एक कॉन्स्टिट्युन्सी एक मतदारसंघात 2 MLD कमी पडटा. तुमी म्हणटा 2 MLD मरे म्हणून. खबर आसा कोणाक? ना. 2 MLD म्हटल्यार 2 लाख लिटर, सॉरी 20 लाख लिटर. कितले? 20 लाख लिटर तुमकां उदक प्रत्येक मतदारसंघान इन एव्हरेज कमी येता. आनी हातूंत रिस्पॉन्सिबल कोण आसा? कोण आसा? कित्याक कित्याक रिस्पॉन्सिबल आसा सांग म्हाका. तुमकां पयलीं उदक मेळटालें सारकें? कित्याक रिस्पॉन्सिबल आसा? आयज नवी कन्स्ट्रक्शन येत आसा. आयज TCP अंडर टेक्निकल क्लियरन्स, जे टेक्निकल क्लियरन्स व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट, व्हडले व्हडले बिल्डिंगो, व्हडले व्हडले स्ट्रक्चर्स बांदीत आसा. बांदता काय ना? तुमच्या प्रत्येक जाणांच्या घरांनी गांवांनी बांदता काय ना? बांदता न्हू. हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसा? TCP डिपार्टमेंट, TCP मिनिस्ट्री. आयज पळयनासतना की खरेंच ह्या गांवांत उदक आसा काय ना. आयज हांवें व्हिडिओ पळयतालो कोरगांव गांवाचो. ते कोरगांव गांवांत आयज लोक भायर येयल्ले आसा. मात थंय कितली कन्स्ट्रक्शन येता तिवूय आमकां दिसलेली आसा, कितल्यो बिल्डिंग येता त्योय आमकां दिसलेल्यो आसा. आयज डेटा ना, सरकारा कडेन डेटा ना की एक हाऊस होल्डाक कितलें उदक लागतलें आनी कितलें उदक सफिशियंट जातलें. आनी आतां तुमी एडिशनल करता तांकां आमी उदक दिवंक शकतले काय ना हेजो कांय डेटा ना, अर्थ ना कांय. म्हटल्यार कितें? जेन्ना उदक पावना म्हटल्यार आमकां समज 12 ते 14 MLD एक कॉन्स्टिट्युन्सीक लागता उदक आनी तितून समज आनीक 2-3 MLDची घरां वाडयली, स्ट्रक्चर्स वाडयले, बिल्डिंगो वाडयल्यो, नाल्यार जातलें कितें? पादेशर. आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत आमचें उदक आनी पादेशर कोण? गोंयकार. कोण घेता स्ट्रक्चर व्हडले व्हडले बिल्डिंगो, फ्लॅट, बंगले, विलास आसा का बसतात? ना. म्हाजे कडेन ना. आमदार जावन म्हाजे कडेन ना. खरें सांगता तुमकां, आमदार जावन म्हाजे कडेन ना. 2-3 करोडाचे विला आसा, फ्लॅट 1 करोडाचेर पावला, 80 लाख 1 करोडाचेर पावल्ले आसा. पावले काय ना? ही आयज परिस्थिती आसा गोंयची आनी गोंयकारांची. आयज कोण येता आनी इन्वेस्ट करता आनी फोंडान कोणाक घालता? गोंयकारांक घालता. आयज आमी फोंडान पडटा, आमी उदकाक लागून रडटा, कितले जाण रडटा, देवाच्यान सांगता तुमकां रडटा. म्हाका फोन मारता, खूब जाण फोन मारता आनी रडोन दाखयता. कोण रिस्पॉन्सिबल? आयज सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा. व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन पावरफुल सारकी आनी वयता थंय TCP CTP काडटा, परमिशन दिता, तेका विचारलें उदक आसा थंय? खबर ना.
पंचायतीक जाल्ला ना, PWDक जाल्ला ना, WRDक जाल्ला ना. मग म्हटल्यार कित्याक लागून तुम्ही सायन मारून दिता आनी कित्याक लागून लोक ओगी रावता? लोकांक खबर आसा की उदकाचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून, आनी ते उदकाचे प्रॉब्लेम जे आसा ते वाडत आसा आनी वाडत रावतले. आयज जेन्ना म्हादय आमी बंद उडयता, जेन्ना पयर हांव ओपा प्लांटार गेल्लो, ओपा प्लांटाचेर जेन्ना हांवें पळयलें, आयज सद्याक तरी नॉर्मल आसा. नॉर्मल आसून इतली हालत, कारण आमच्या मतदारसंघात इश्यूज चालू आसले उदकाचे, ताका लागून मुद्दम पळोवपाक गेल्लो हांव कितें आसा ते. मात ते म्हणटा सद्याक उदक जें येता तें नॉर्मल आसा. पण जेन्ना डायवर्जन जातलें, डायवर्जन जालें म्हणटकूच उदक गेलें एक सायडीन, आमी खंय वयतले? कितें सोर्स आसा? पणजे, फोंडा, बार्देस कितें सोर्स आसा? जे आमी तिसवाडी म्हणटा, तिसवाडी कितें सोर्स? आमची ही जी सिटी आसा, आयज थंय आमी उबे आसा, ते सिटीक कितें सोर्स आसा? एकूच सोर्स आसा, म्हादयचो. खबर आसा तुमकां? एक जो सोर्स आसा तो म्हादयचो आसा. आयज इतले जे लोक रावले हांगा, लोक आनीक भरपाक जाय आसले, कारण पणजेकारांक पासून खबर आसची ना की समज म्हादय ना नाल्यार उदक ना, उदक मेळपाचें ना, आनी कांयच सोर्स ना, कोणाकूच कांय सोर्स ना. आख्ख्या तिसवाडीन, फोंडान कांयच सोर्स ना. जो सोर्स डायवर्ट जालो, थोड्याच पुरती आमकां उदक मेळटलें, कितलेशे जाण उदकाक रडटले. सकयल बोरवेली मारता, बोरवेली सुकतल्यो. तेंय सांगता तुमकां, कारण एकूच आसा, कारण सगळे कडेन कन्स्ट्रक्शन जातलें, उदक सकयल पावची ना, ड्रेन जातलें आख्खें, आनी आमी एकामेका कडेन झगड्यो जातल्यो. आयज आमकां हो सरकार आमकां झगडयता, आयज आमची झगडी पेटयता. तुमकां बिस्लरीची बाटली हाडून दितले? एक दीस दीत, सदांच दितले? एक दीस टँकर पावयत, सदांच पावयतलो? लोक कित्याक ओगी आसा? कित्याक ओगी आसा? उदक समज हांगा वचना नाल्यार आमी मरतले काय ना? मरतले मरे. सो आमी उठपाक जाय, गोंयकारांनी उठपाक जाय. आयज जशें तुमी येयल्या, प्रत्येक आपणाच्या गांवांत, आपणाच्या वाड्यात तुमी अवेअरनेस करपाक जाय. आयज जे गांवचे येयल्यात त्या गांवांनी प्रत्येक जाण आपल्या फॅमिलीक, फ्रेंडांक, सगळ्यांक सांगपाक जाय की ही जी म्हादय आसा ती कितली गरजेची आसा आनी हांवें उदक आमकां कितलें गरजेचें आसा तें. आयज आमचो MP श्रीपाद नायक, ताका आमी भाऊ म्हणटा, कितले फावटी निवडून येयलो? कितले फावटी? 6 फावटी येयलो काय ना? कितें केलें? न्हिदलोलो तो? खंय न्हिदलोलो? दिल्ली न्हिदलोलो, गोंयांत न्हिदलोलो? आयज उठोवन सांगता आपूण राजिनामा दिता, आनी दुसऱ्यांक सांगता आपूण राजिनामा न्हू, प्रेसान खंय मिस चुकोन आयकलां खंय तें, आपूण राजिनामा दिना म्हणटा. असले वोटींग MP हे. आयज तांकां पडलेलें ना, इतली वर्सां जालीं. 2018 सांगता तुमकां, जेन्ना अमित शाहान एक स्टेटमेंट केल्लो सेंटराक रावन, जेन्ना कर्नाटकाचें इलेक्शन आसलें तेन्ना स्टेटमेंट केल्लो की जो म्हादय आसा ती आमी तुमकां दिता म्हणून, कर्नाटकाक दिता म्हणून. तेन्ना भाऊ उठलो आनी सांगलो लागलो ना, तेणें स्टेटमेंट करूंक ना म्हणून. म्हटल्यार कितें? आपणाच्या सरकाराचेर जेन्ना येता तेन्नाच उठटा, सारकें? मात जेन्ना DPR रिपोर्ट, जो डिटेल्ड रिपोर्ट आसा तो मागलो, तेन्ना कांयच ना, कांय सांगूंक ना, कांय पावोवंक ना, कांय इंट्रस्ट घेवंक ना, आनी आतां उठटा. एक स्टेटमेंट दिलो, परत न्हिदलो काय ना? आनी कितें केलें? मोदी वचून मेळलो, मोदीन कितें सांगलें? ना. हर घर जल योजना काडली. खंय पावला जल? पावला सगल्यांक सारकें? सगल्यांक पावल्ले नाल्यार आयज लोक इतले हांगा येवचे नासले, सुशेगाद आसतले आसले घरा कडेन, सारकें? आयज जल सारकें पावना म्हणून आयज लोक उठलेले आसा, एक आंदोलनाक उठलेले आसा. दुसरो MP येयलो आमचो, कोण? दुसरो कोण? काँग्रेसीचो, फ्रांसीस सार्दिन. तो आसा खंय? ताका खबर तरी आसा म्हादय गेले म्हणून? न्हिदला. ताका पडलेले ना, ताका खबरूय ना म्हादय आसा गेली, कितें जालें कांय खबर ना ताका. एक स्टेटमेंट पासून आयकोंक ना हांवें. असले आमचे MP. आनी तिसरो राज्यसभेचो तोय सुशेगाद आसा. डबल इंजीन सरकार.
घोषणा व्हडल्यो व्हडल्यो, हर घर जल घोषणा व्हडल्यो व्हडल्यो, लोकांक उलोवपाच्यो, लोकांक सांगपाच्यो घोषणा व्हडल्यो व्हडल्यो, पण खरेंच इन रियलिटी कितें आसा, लोकांची परिस्थिती कितें आसा ही सांगपाची तांकां दिसना. हे तांकां सांगपाकूच नाका. आमचे जेन्ना इतले उलयता आमी, इतले सांगता, आमदारांकूय तेंच्या पडलेले ना. 33 आमदार आसा. आयज तांकां नाका उदक, फक्त म्हाका जाय. म्हाज्याच मतदारसंघान 33 बीजेपीचे आमदार जेन्ना आसा विधानसभेन, तेन्ना तांकां गरज ना उदकाची, गरज ना. सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आपणाच्या मिनिस्टरांचेर जेन्ना कितें करता, जो तेंचेर कितें येता, तेन्ना आपूण ल्हवू उठटा आनी सांगता कितें, राव टायम जालो, घाट वाजली, बंद करुया. म्हटल्यार कितें स्कुलान जेन्ना बेल वाजता पळय तशी बेल वाजयता, बंद करुया सगळें. म्हटल्यार आपणाचे मिनिस्टरांचेर कांय येवपाक जायना. सारकें? मात जेन्ना तेणें 2020 मार्चान 2020 तेन्ना मुख्यमंत्री पद घेतलें आनी आजून पर्यंत तो मुख्यमंत्री म्हणून आसा, केलें कितें? अवॉर्ड गावलो. जो अवॉर्ड गावलो तो अवॉर्डाचो इतलो तेंप जालो, इतलीं वर्सां गेलीं, ह्या वर्सांनी हेणें केलें कितें? सेटींग. ल्हवू त्या टायमार जेन्ना पावता तेन्नाच उठटा. म्हटल्यार कितें, सेंटरान दल दिलें म्हटल्यार तुमकां खबर ना, तुमकां कांयच खबर ना. येदो व्हडलो सीएम आमचो मुख्यमंत्री, जो आमचो मेन आसा, गोंयचो मेन, तेकाच खबर ना. आजून पर्यंत रिपोर्ट दाखयना, आजून पर्यंत रिपोर्ट मेळना. जो कर्नाटकाक दिला थंय काम चालू, थंय टेंडरींग चालू, थंय ऑर्डर येयल्यो, खंय न्हिदलेले, खंय न्हिदलेले. आनी आमी म्हणटा आमी सेंटराक वयतले आनी तेंचे कडल्यान घेतले. कितें घेतले बाबा, खंय घेतले, कोणा सांगलें कितें घेता म्हणून? फक्त टायम काडटा, लोकांक उलोवपाक टायम काडटा. आयज आमच्या विधानसभेन, येदी व्हडली विधानसभा आमची आसा, आमचे डेमोक्रेसीचे टेम्पल, एक मंदिर आमचें, ज्या मंदिरान आयज खरेंच आमकां रेजोल्युशन्स मांडपाक मेळटा, एलिक्यूज मांडपाक मेळटा, आमकां उलोवपाक मेळटा. एक मतदारांनी जो रायट दिला, जो मतदार आसा, मतदार म्हटल्यार लोक, जो लोक आसा तो सुपिरियर आसा. डेमोक्रेसीन कोण सुपिरियर? कोण सुपिरियर म्हटल्यार कोण शक्तिशाली, कोण सगळ्यांकून पावरफुल? कोण? लोक. हांव न्हू, आमदार न्हू, लोक पावरफुल. ह्या डेमोक्रेसीन जे लोक आसा ते पावरफुल आसा. जेन्ना लोक उलयता, जावं लोकांनी आमकां निवडून दिला, आमकां विधानसभेन प्रश्न मांडपाक, इश्यूज मांडपाक, सांगपाक, मात आमचे जे बीजेपी सरकार आसा, हो डिक्टेटोरियल सरकार जो आसा, तांकां फक्त जाय आपणाची मनमानी करपाक. 4 दिसाचे विधानसभा दवरिल्या, तितून 1 दीस गव्हर्नराक वयता, 3 दीस आमकां येता. आनी 3 दिसांनी कितलेशे डिपार्टमेंट, तितून आमकां आन्सर दिवचे पडटा, तितून आमकां उलोवचें पडटा, लोकांचे कितलेशे प्रश्न आमकां घेवचे पडटा. आनी हो जो म्हादय सारको इतलो सेन्सिटीव इश्यू, हेच्या बद्दल उलोवपाक पासून ते 1 दीस पासून दिवंक ना. आजून पर्यंत तेंच्यांनी कांयच सांगूंक ना की म्हादय बद्दल आमी उलोवया, हेजेर कितें तरी घेवया, कांयच सांगूंक ना. आमचो एकूच डिमांड, 2 डिमांड आमी घातले. ते म्हणजे पयलो डिमांड घातलो जो हाऊस कमिटी फॉर्म करची म्हणून. हाऊस कमिटी, जे कमिटीन सगळे आसतले, डिस्कस जातले आनी ते मागीर व्हायट पेपरान, जो व्हायट पेपर म्हणटा आमी तेका, तो आमी दितले, विधानसभेन प्रोड्यूस करतले. जी डिटेल्ड रिपोर्ट्स आसतल्यो सगळ्यो, म्हटल्यार जेन्ना 1980च्यान कितें कितें जालें आनी कितें कितें पावला. कित्याक हांव नवीन आमदार भितर पावला, म्हाका कितली इतली वर्सां 1980च्यान हेंचे भितर कितें कितें चालू आसा, एजी येयले, एजी गेलो, कितें चालू आसा हें कळपाक लागून आमचो दुसरो डिमांड घातलो व्हायट पेपर दिवचो म्हणून. आनी तो जेन्ना विधानसभेन देंवचो म्हणून, घालचो म्हणून. आयज आमकां सिंपल रेजोल्युशन घेता नाल्यार विधानसभेन तेका रेजोल्युशन घेवपाक टायम ना. एक विधानसभेन आमचे बिल घालतलो, एक कायदो घालतलो, नाल्यार तेका आमकां टायम दिवंक ना. फ्रायडे पासून कट ऑफ केलो.
ही आयज सद्याक दादागिरी चालू आसा, ही आयज हुकुमशाही चालू आसा आनी ही हुकुमशाही कोण ब्रेक करतलो, कोण मोडटलो ही हुकुमशाही? आयज ही हुकुमशाही गोंयकारांनी मोडपाक जाय. आयज गोंयकार उठपाक जाय, गोंयकारांचो आवाज पावपाक जाय आनी जेन्ना आवाज पावतलो तेन्नाच खंय नाका हो सरकार भियातलो. नाल्यार हो सरकार कोणाक भिवपाचो ना, ह्या सुशेगाद आसा, तांकां कांय पडलेलें ना, कारण गोंयकार ओगी आसा. आयज कर्नाटकांत आंदोलन जाता, मात गोंयकारांत आंदोलन जायना. हें तेंच्यांनी पळयलां की आमी सुशेगाद रावया, इलेक्शन जायसर आमी हें चालूच दवरुया. सो मागता तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक की सगळ्यांनी एकटे रावया. हे मायक लागून, आमच्या आवयक लागून, ह्या उदकाक लागून, कित्याक एक एक थेंबो आमकां गरजेचो आसा आनी हो थेंबो आमकां राखपाक जाय. सो सगळ्यांक चड वेळ घेयना, कारण फुडें आमकां दुसरो आमचो स्पिकरूय आसा. सो काळजांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी आमची 2 उतरां आयकली म्हणून. आनी गोंय राखुया, असोच उजो करुया आनी सदांच आमच्या काळजान आमची मायभूंय दवरुया. जय हिंद, जय गोंय, उजो. काळजांतल्यान बाब गिरीशाक देव बरें करूं म्हणटा. सुटावें करून ताणें सगळें सांगलां. आनी एक उपकार जातलो, डेटा मातसो तुमचो ऑफ करचो, कित्याक आमकां मातसो डिस्टर्बन्स येता लायव्ह करतना. उपकार करून मागता सगळ्यांक थंय मातशें जाता जाल्यार डेटा ऑफ करचो. आनी एकदां विरेश बाबाक मोठ्यान ताळयो जावं दी. मादई आमची माय, मादई आमची माय. एक तुमच्या साऊथ गोवाच्या एमपीकूय जावं दी. कांय सुमार 5 वर्सां जाल्लीं तो निवडून येयलो तेन्ना तो आपल्या हॉलतेरार बसलो. तो आयज मेरेन त्या हॉलतेरार बसलो, आयज मेरेन तो उठोंक ना. सो हे आवाज असलो जावंक जाय ताचे कदेलो कुर्ते हॉलतेर मोडोन पडल्यार जाता. ताका कितें जाता तें जावं दी. मादई आमची माय. मातसो आयल्यान उरला, मातसो आयल्यान उरला. मादई आमची माय. पडल्यार पडो, कितें जाता तें जावं. हांव म्हणटा, हांव मागता आमचे भाव बॉक्सां भोंवडायतात, तुमचे आप कशेन जाता ते बरी आमकां आदार दिवचो. हें सगळें सेटअप करपाक आमकां खर्च लागता. उदार मनान तुमी आमकां तुमच्या फूल नापाकळी दिवची. हांगासर आमी एकठांय जावंक एकूच कारण म्हणल्यार म्हादय. ही व्हांवती म्हादय आमच्या गोंयांत आयज आमकां उलो मारता. ती आपल्या भुरग्यांक उलो मारता. ही आमी भुरगीं, ती आमकां भुरग्यांक उलो मारता. ताचेर आखांतांनी कंपेरो आयला, कित्याक आमचे शेजारचे ती वीज चोरून व्हरतात आनी आमचो सरकार ती चोरूंक दिता. आनी आमचे असले मनीस हे सगळे ओगेपणान पळयता. एक आवय आपल्या भुरग्यांक उलो मारता आनी आमी भुरगीं कान बेऱ्यार कानार घालता तिचो उलो. ही आवय आपल्या खातीर उलो मारिना. ही आवय आमच्या फुडारा पासत चिंतता. जे परी आमच्या आवय आमकां दुदान शिंपल्यात तेच परी आमकां ही उदकान शिंपता. ती आमच्या फुडारा पासत हुस्को काडटा. आमी सगळे आमचे घुसपागडीन घुसपल्या खरे आमच्या भुरग्याच्या फुडारा पासत, पूण आमचे लागीं उदकूच ना. आमी आमच्या भुरग्यांक खंयचे वटेन फुडार दितले. हे हाकाच लागून आमी आमच्या भावांनी एक संगीत रचलां. ही उलो मारता आमकां. आमची म्हादय आवय आमकां रडण्याचो उलो मारता. आमचे कान भेरे जाल्यात ते आमी आतां उक्ते करुया. आनी आमचे भावांनी हे संगीत पद घडलां ते आमी तुमच्या मुखार दवरता.